आमच्या स्टॉलार तरी या कोंकणी अकादमीच्या स्टॉलार जायते वाचक येता. रिप्रेझेंटेटिंग राजहंस बुक्स पणजी गोवा. सर म्हाका सांग लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहे फेस्टिवल बुक फेस्टिवल? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. आणि आम्ही आशा करतो की पुढच्या वर्षी पण आणि जोरात व्हावं. तुमचे डिमांड फुडल्या वर्सा जावपाक जाय. पुढच्या वर्षी आणि जरा आणि स्टॉल जरा वाढवावे. रिप्रेझेंटेटिंग राजहंस बुक्स पणजी गोवा. सर म्हाका सांग लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहे फेस्टिवल बुक फेस्टिवल? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. फॅन्टास्टीक. तुम्ही पळोवं शकता कितले तरी लोक येता. सकाळी गाड्यांच्यो गाडयो भरून बालरथ भरून भुरगीं येता. तरेतरेची पुस्तकां अशी वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी. इतली सगळीं पुस्तकां एकी कडेन पणजेन पळोवपाक मेळटा लोकांक. सर हे फेस्टिवलाक जायते भुरगे स्टुडंट हांगा आयला, सो ताजो स्टुडंटाचो रिस्पॉन्स कसो आलो? डेफिनेटली रिस्पॉन्स बरो आसा. भुरगीं येवन पळयता पुस्तकां, तेंच इम्पॉर्टंट आसा. भुरग्यांक कळटा की इतली पुस्तकां आसा आनी आपूण ती वाचची म्हणून. तितलेंच बरें. अशें हांव मागता की दर वर्सा असो फेस्टिवल जायचो पणजेन. तरेतरेचे लोक येतले आनी पळयतले पुस्तकां. सो तुमचो डिमांड आहे की दर वर्सा जावपाक जाय फेस्टिवल? दर वर्सा जाल्यार बेस्ट. तुमचें नांव कितें सर? म्हजें नांव डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमी. म्हाका सांग सर की हो फेस्टिवल बुकाचो फेस्टिवल आसा, गोवा बुक फेस्टिवल, लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा? आमच्या स्टॉलार तरी या कोंकणी अकादमीच्या स्टॉलार जायते वाचक येता. बरें दिसता. हालीसरा वाचक कमी जाल्या असो एक हुस्को आसा. अशा हुस्क्याच्या फाटभुंयेर हो नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियेचो येदो व्हडलो पुस्तक सुवाळो घडटा. आणि ह्या सुवाळ्यान वेगवेगळे वाचक, वेगवेगळे साहित्यीक, वेगवेगळे रसीक, विद्यार्थी येतात, विजीट करतात, पळयतात पुस्तकां आनी घेतातूय बीन. पुस्तकां पळोवपाची उमळशीक आनी घेवपाची उमळशीक निर्माण जावप हेंच व्हडलें आसा. पुस्तकां एकदां उमळशीक निर्माण जाली, वाचक वाचूंक लागलो की ती रूच वाडटली अशी आमची आशा आसा. सर जायते हांगा भुरगे येयले, स्टुडंट येयले वरी स्कुलाचे, तांचे रिस्पॉन्स कसो आसलो सर? तेच सांगलें, स्टुडंट्स येतात, पळयतात, ते एट्रॅक्ट जातात. ते पयलीं म्हणजे पुस्तकांच्या कवरांक एट्रॅक्ट जाता. कवरांक एट्रॅक्ट जातकीर मागीर म्हणून तो चाळपाचो प्रयत्न जाता. आतांच्या भुरग्यांची अभिरुची वेगवेगळी आसा, तांची आवड निवड वेगळी आसा. त्या प्रमाण ते पुस्तकां पळयता. कांय भुरगीं वेगवेगळ्या घरांतल्यानूच वेगवेगळे वाचनाचे संस्कार घेवन आयल्या. वेगवेगळ्या संस्कारा प्रमाण तांच्या अभिरुची तांची वाडल्या. त्या प्रमाण पुस्तकां भुरगे घेतात, पळयतात. बरें दिसता म्हाका विद्यार्थी येवन पुस्तक संमेलनान भोंवतात, पुस्तकां हातान घेतात, पळयतात. आनी इतलेंच न्ही, तांच्या हातान विकती घेतिल्लीं पुस्तकां दिसता. हे एक बरी गजाल. आनी ह्या काळाक तर ती सामकी पोशक आनी परिपूर्ण रितीन अशी सपोर्ट करपीच अशी गजाल आसा. सर तुका दिसता की हे एवरी इयर जावपाक जाय हो फेस्टिवल, बुकाचो फेस्टिवल? एवरी इयर जावपाकूच जाय. पुस्तक मेळावे हे परत परत जावपाक जाय. आनी इतलेंच न्ही, पुस्तका कडेन लागीं आकर्शीत करपा खातीर वेगवेगळे उपक्रमूय बीन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय. खास करून युवा पिढी जी आसा आमची, ह्या युवा पिळगेक वाचना कडेन लागीं हाडपाकूच जाय. पुस्तकांतल्या गिन्यानांतल्यान तांच्या मनाक संस्कार करपाकूच जाय, नवी नदर दिवपाकूच जाय. तांकां गिन्यानाच्यो वेगवेगळ्यो शाखा आसा, त्या शाखांची पुस्तकां उपलब्ध जावपाक जाय.